नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। पीएम रोजगार मेळाव्या अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदीन 71,000 तरणाट्यांक जॉब लेटरां दिली। वर्षभरान 10 लाख तरणाट्यांक ह्या मेळाव्या अंतर्गत नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून मोदी सरकारान हे आदींच घोषणा केल्या। ऑक्टोबरान 75,000 तरणाट्यांक केंद्रीय आस्थापनाची जॉब लेटरां दिल्ली। गोंयानूय मंत्री श्रीपाद नायकान 100 वयर लेटरां वाटल्यात। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। फोंड्या फार्मागुडेर फ्लायओव्हराचेर कंटेनर ट्रक परतलो। ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण ट्रकाचो खंय ब्रेक फेल जालो। ट्रक पडटा तो पळोवन ड्रायव्हर आनी क्लिनरान ट्रकांतल्यान उडी मारली। ट्रक लोडेड तो फोंडेच्यान उत्तराखंड वचपाचो। हायवे बायपास फ्लायओव्हराची एक साइड बरोच वेळ ब्लॉक। पुलिस पंचनामा करून गेले। यहाँ पे गाड़ी एयर बना रही थी और उसमें डीजल डाल के मैंने वो पंप मार के डीजल का, तो उससे फिर वो स्टार्ट हुआ तो गाड़ी पीछे ढलक गया, पीछे की तरफ आया, प्रेशर बना। तुम और क्लीनर था, कौन था गाड़ी में? और कितने लोग थे गाड़ी में? मैं अकेला था। आपको कुछ लगा मार? नहीं लगा, जब मैं कूद के भाग गया तो जब पीछे तुम पळयता आसतले म्हाज्या फाटल्यान हो जो कंटेनर हांगासर परतो पडला रस्त्यार, अशे फाटल्या फावटी अशे 1-2 कंटेनर सेम ह्या प्लेसीर हांगासर हे ओवरटर्न जावन पडलेले आसा। आनी हो जो रोड आसा तो फर्मागुडी तो बोरी बायपास हो फ्लायओव्हराचेर ह्यो गाडयो पडल्या। आनी ही आयज जी सकाळी गाडी लोडेड ही हरियाणाक वचपाक भायर सरलेली फोंडेच्यान, आनी तो ड्रायव्हर म्हणटा त्या प्रमाणे तिजो वारें जालें हितूर डिझलान आनी तो पंप करतालो खंय, आनी तेन्नाच कितें तरी ब्रेक फेल जालो आनी गाडी रिवर्सान देंवली। रिवर्सान देंवन तेणें फाटल्यान जो लायटीचो पोल ताची मदलो डिवायडर हे सगळे डॅमेज जाल्ले आसा आनी तो परतो पडलो। पण फक्त इतलेंच बरें जालें की फाटल्यान खंयची एक गाडी येनासली, नाजाल्यार सकाळच्या टायमार हांगासर गाडयांचो फ्लो आसता। आनी पण ड्रायव्हरान आपणें म्हणटा पयलींच गाडी पडटनाच उडी मारली आनी कोण गाडयेन नाशिल्लो, सो हितूर इंजुरी कोणाक जावना। पण ह्या प्लेसीर इतले म्हाका दिसता हो 3रो कंटेनर आतां हो ओवरटर्न जावन हो अपघात जाल्लो आसा। पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर बिबेक तूं कळंगूट दर्या वेळेर 2 शेकांक उजो। शेक लासून काबार। मेळ्या त्या म्हायती प्रमाण फातोडेर 2.5 दिनांक उजो लागला। पिळण आनी म्हापशा सावन फायर ब्रिगेडी हाडल्यो। तांणी उजो आटोपा हाडिल्ल्यान शेजारचे शेक साल्वार। उजो कसो लागलो आनी नेमके कितले लुकसाण जाले ते मात अजून कळिल्ले ना। 70 लाखाच्या लुकसाणीचो अदमास। तेन्ना म्हाज्या मालायन फोन केलो हांगा उजो पेट्टा सायडीच्या शेकार। सो येवन पळयता म्हटल्यार ऑलमोस्ट अर्दे उलपाल्लेचे, चान्स मेळोंक ना कांयच भायर काडपाक समज। कितली 2 शेकां सायडीक पेटलेले, तेजो सिलिंडर ब्लास्ट जावन आमचेर पडलो चुट्टातून। सो आख्खोच कितलेशे लॉस कितें म्हणटा लॉस म्हणटा लॉस अप्रॉक्स एक 25-30 लॅक्स दोगांचे धरून माझे। आणि मग कसो लागला आसतलो उजो? शॉर्ट सर्किट जालो त्याचे शॉक होता तेजे आमचे दोन्ही टच जावन फायर ब्रिगेड पावले तेन्ना ऑलमोस्ट जालें 15 मिनटांनी वाऱ्याक लागून तो चड जालो, नाल्यार इतलें जावनासलें वारो चड आसलो।
परतो वयतालो कितल्यांक गिरायक अंदाज शेकाचें नांव सेंडवर केफे सेंडवर कितल्यांक अंदाज सारको घरा पावलो हांव 2:30 सो घर म्हाज्या हांगा धांव लागीं 5 मिनटांनी फोन केलो हांगा उजो पेट्टा सो सोमतो येयलो फायर जो लागलो एक शेकाक शॉर्ट सर्किट जावन ते दुसऱ्या शेकाक येयलो थर्ड शेक वाचलेले आहा पूण लॉस म्हणटा पळय ते म्हणूंक 100% एक इंच बसून तेंचो एक कोदेल और एक मेज बसून साल्वार करूंक जावंक ना तेंकां दोगूय शेकाक इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट आवर गोवन्स हॅव सफर्ड अ 100% लॉस whatever help we can give. I will go today only and see what help government can give, and maximum check I will bring and give both the parties. आमी आसा कलंगूट बिचाचेर आनी कलंगूट बिचार राती अशी 2:30 ते 3 हेच्या दरम्यान 2 शेकां जळ्ळी आनी आख्खी काबार जाली ते शेक ते बंद करून गेल्ले त्या उपरांत ही घडणूक जाली वाऱ्याच्या हितून तो तितलो जालो ना कंट्रोल आनी सगळे आख्खे ते दोनूय जळ्ळी शेकां आनी तांकां लॉस जाले प्रुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडते कलंगूट बिचा वयले आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक आता एअर सुविधा म्हळ्यार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिवपाची सक्ती ना भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय आनी नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान ही सक्ती काडल्या कोविडाच्या महामारीन संपर्काचे ट्रेसिंगाच्या नदरेन हो फॉर्म केल्लो 22 नोव्हेंबराच्या मध्यानराती सावन ही सक्ती काडल्या प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्टूय बंद केल्या काँग्रेसीक आपल्यो गजाली पयली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो बिझनेस एज युज्युअल ही भूमिका चलची ना जाग्यार दुसरो पक्ष बळिश्ट आसा थंय त्या पक्षाक रेस्पेद दिवचो पडटलो काँग्रेस जंय बळिश्ट आसा थंय सगळ्यांक एकठांय हाडचें पडटलें काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी डॉक्टर शशी थरूर हेडॉन आपल्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या वेंचणुके विशीं तो सविस्तर उलयलो We need to get our act together internally and we need to communicate that effectively to the voters. And then, of course, we also do need to build coalitions. I think dividing votes with like-minded parties is unfortunate because we have similar ideologies and we don't really disagree. We should have a realistic understanding amongst ourselves as to who is strong and where. Let's face it, in the majority of states, Congress is the strongest alternative to the BJP. In some states, we are not, and if we acknowledge that, the others should also acknowledge us. It's a pity when you see these parties dividing each other, and thereby the BJP squeezes through. We saw that in Goa as well in the last assembly elections. The party will get the leadership it wants, it deserves, and therefore I have no complaints in the sense that I think that it is very clear that the party decided that this is the kind of way they wanted to go forward. I will say, however, that we do need some way of being able to appeal to voters who didn't come to us in the last two elections. We got 19% in 2014, we got 19% in 2019. We can't afford to have 19% in 2024. We need to bring some voters back. How we do it, the party has to decide. I offered one possible way forward, which is me, but there will certainly be other ways forward that the party will need to identify. But we can't stick to everyone. That's very clear. Business as usual will not work. So, but do you think the political setup, the liberal political setup, failed to understand the sentiments or the issues of the majority? There was a failure, perhaps, to defend from within the same idea of Hinduism. Instead, it was caricatured as godless secularists on the one hand versus believing Hindus on the other. I believe there is a valid debate to be had amongst believing Hindus between Hindutva brand of Hinduism and inclusive liberal Hinduism, which is what I believe is still the majority view amongst most Hindus if you really talk to them. त्रेपन्नाव्या इफ्फीचो इंडियन पॅनोरमा उक्तो 9 दिसाच्या फिल्म फेस्टिवलान अंदू इंडियन पॅनोरमान 25 फीचर फिल्मां 20 नॉन फीचर फिल्मांचे स्क्रीनिंग कन्नड फिल्म हदिने लेनतून पॅनोरमाचे ओपनिंग फिल्म केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान फिल्म बाजारूय उक्तो केलो 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरोच्या मानकरांचो भोवमान केलो अंदू 53व्या इफ्फीत 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमोरो विभागांत गोंयच्या गौतम शिरसाटाचें फिल्म लाडू वेचून काडलां
ह्या विभागाच्या मानकऱ्यांचो केंद्रीय मंत्र्यान भोवमान केलो. तांकां आशिल्ली 55 आवर्स चॅलेंज तांणी लॉन्च केली. मंत्र्यान 5 दिसाचे फिल्म बाजाराचेंय उक्तावण केलें. बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी मूवी को, फीचर नॉन फीचर फिल्म्स को सब लोग 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न केवल एंजॉय करेंगे बल्कि दुनिया भर में आपकी क्रिएशन को देखने का अवसर मिल पाएगा. Let me also thank the jury members for taking out their valuable time. I know how painful the process is. The number of hours you have to spend to see each movie, and it's just not to watch a movie but also to watch it very carefully. When I know the process is very difficult, but still you have taken out your time, stayed away from your families to pick up these movies, and I'm sure you have picked up the best movies. My best wishes to each and everyone for making this 53rd IFFI edition a grand success. Thank you and congratulations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत राहा प्रुडंट. नागरी पुरवण खात्याकडच्यान गोंयचें राशन भायल्या भायर कर्नाटकान व्हरपी रॅकेटाचो सूत्रधार सचिन नाईक बोरकाराक धरपाक पुलीस मेखळे. ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे एडिशनल सेशन्स कोर्टान सुनावणी 30 नोव्हेंबराक धुकल्ली. राशन स्कॅमाचे मुळा मेरेन वचपाक क्रायम ब्रांचीक खंयच्याय परिस्थितीन सचिन नाईक बोरकार जायच. पणजे वता वता थंय रस्ते फोडून घाल्यात. म्हयन्याचे म्हयने कामां अर्धवट. बाल गणेश कांपाल ESG DB रोड 18 जून रोड सांतिनेज रस्तो आदले सचिवालय पुलीस स्टेशन वता वता थंय रस्ते फोडून ट्रॅफिक ड्रायवर्ट. तातूंत एक्झिबिशनां IFFI आनी सेरेंडिपिटीची तयारी. स्मार्ट सिटीच्या कामाचो डंब कारभार. ओंकार फळारीचो खासा रिपोर्ट. पणजे सिटीचो राउंड मारूया. सांतिनेज रस्तो, बाल गणेश कांपाल, ESG DB रोड 18 जून रोड पुलीस स्टेशनाकडे आणि आदल्या सचिवालयाकडे वता थंय रस्ते फोडल्यात आणि डायवर्ट करून सोडल्यात. पणजे सध्या घे म्हणू कार्यावळी आणि उत्सव, IFFI एक्झिबिशनां आणि कितलेशेच इव्हेंट. तातूंत IFFIचे डेलिगेट, टुरिस्ट आणि गोंय आणि गोंया भायल्यान IFFI आणि फिल्मां पळोवंक गर्दी करपी लोक. पणजेकार स्मार्ट सिटीचे डंब कारभाराक अक्षरशः विटला. सगळे बरोबर करता. स्मार्ट सिटी काबार जाता म्हूण सारकें न्ही, टर्म काबार जाता म्हूण सगळे बरोबर उडोवंक सोदता. कितें करूंक सोदता पणजेकारांक आमकां सारकें रातचे फोंडान घालता. जिते आहा तेन्ना फोंडान घालनाका. तुमी कितें करा तें सारकें करा, प्लॅनिंग करा, ट्रॅफिक पुलीस डबल करा. The government or the state or the city should think about the signages and information going to the tourists or to the locals is very important. If I don't know which road is closed and which road is not closed, which traffic signal is there, which is the one way, which is not the one way. Now there are a lot of diversions happening for IFFI that is there. And then now December is a month where there will be a lot of functions and all happening. We have the Old Goa Fest over there. That will be happening. Serendipities will be happening. So a lot of crowds and all will be coming in over. There is nothing smart in this much. There is absolutely nothing smart. Everything is very unsmart over this place. पण सीबीजीची कामां घेतल्यात. काय कडे अंडरग्राउंड केबलिंग, काय कडेन असले बोर्ड मारून, काय कडेन सांतिनेज नाल्यावेल्या साकव मोडून रस्ते बंद उडयल्यात. कामां गोगलगाईच्या नेटान एकदा उचतून घाल्ले पनर्शीचेर पनर्शी म्हयने गेले तरी पुरोवनूच जायना. ट्रॅफिक सेलान खंय ह्या मेसाची शिटकावणी दिल्ली. मात स्मार्ट सिटीवाल्यांक ताचे कोत ना. पणजेकारांक छप्पर फाडून कटकटी. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. एक्सपोर्ट ड्युटी काडिल्ल्यान मीन येरादारी आनी डंप निर्गतीचो मार्ग मेकळो. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. मायनिंग ट्रकवाले गाड्यावेले वेगवेगळे टॅक्स फाटी घे म्हणटा ते मागणेक आमदाराचोय तेंको. गोंय सरकाराच्या हातान आसा ते टॅक्स खंय सोडपाक जाय. ग्रीन टॅक्स कांय प्रमाणान उणें करचो पडटलो म्हूण सुभाष मिडिया कडेन उलयलो. इतले कांय कर आसा पळय न्ही ते सरकारान माफ करचे. हो ग्रीन टॅक्स आसा तोय आमकां शिथील करचो. आणि दुसरे जे GPS जावं बाकीचे ज्यो नाका आसतना म्हणजे सगळे कर लागले आसा जेन्ना ट्रक्स
आसा ते हें आसात. फिटनेस करपा खातीर आनी मोठे प्रॉब्लम्स आसात. इन्शुरन्स वाडलेले आसा. इन्शुरन्स कंपनी ह्यो प्रायवेट कंपनी किंवा तो इन्शुरन्साचेर कांय करपाक मेळना हें आमी मान्य करतात. पूण बाकीचे जे आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे जे टॅक्सीस आसात ते वेव करपाक जाय. हे जे एक्सपोर्ट ड्युटी आशिल्ली ती माफ केल्ली आसा. खूब मोठो क्रांतिकारी बदल हांगा जातलो. कारण जे डंप पॉलिसी आसताली ती आमी दवरताली. कित्याक की डंप पॉलिसी केले नंतर जर इतके मोठ्या प्रमाणात ताका एक्सपोर्ट ड्युटी लागले जर जाय जाल्यार ते ऑक्शन करून पसून कोण घेवचो ना आनी डंपाचो जो लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो एक्सपोर्ट जावचो ना. पूण आयज ती दारां आमकां मोकळी जाली. जो आमचे कडेन लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो तशाच तसो आमकां एक्सपोर्ट करपाक मेळटलो. अदरवायज तो डॉमेस्टीक मार्केटान वचनाशिल्लो. सो ह्या प्रकारे ह्या 2-3 दिसांच्या घडामोडीं भितर गोवा राज्याक आनीक खाण परिसरांतल्या उद्योगाक एक चालना मेळिल्ली आसा. सांजे पणजे पत्रकार परिशद घेवन सुभाष मायनिंग डॅम आनी उत्खननाचेर उलयलो. ऑक्शन जाले काय खंय मायनिंग सुरू. चीफ मिनिस्टरान हे ब्लॉक्स हे लिलाव केल्ले आसात, हे ऑक्शन केल्ले आसात आनी ऑक्शन जाल्लो माल आतां इमिडिएट आमकां ट्रान्सपोर्टूय जातलो आनी परत एक फावटी एक्सेवेशन करपाकय आयज आमकां उबा मेळटली. आयज आमचे जे डम्प्स आसात, आमचो जो माल आसा तो प्रत्येक खाणीचेर साचलेलो आसा. अनलेस तो माल भायर गेले बगर तांकां स्पेसय जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो जाल्ले कारणान हो माल आसा तो मूव जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांगेच्या उदरगतीक IIT जायच म्हूण थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय ठाम. वेगळी जमीन घेतल्यारूय खंय सांग्यारूच घेतले. पणजे पत्रकार परिशदेंत ताणें IIT सांगे भायर वचची ना म्हूण स्पश्ट केला. IIT खंयूय व्हेल्यार विरोध जातलोच. प्रस्तावित IITची सुवात खंय सरकाराची कोणाचोय दावो असल्यार डॉक्युमेंटा सयत येवचे. ऑब्जेक्शन्स आसा ती खंय गोंयान गेल्यार IITची ऑब्जेक्शन ही चालूच उरतली. त्या खातीर IITचो प्रोजेक्ट आसपाना. तुमी जर भोंवणी केली जर जायत म्हाका दाखयात ती कोणाली शेतां आसा ती, कोणाले माड आसात, कोणाली भाटां आसात, कोणाल्यो प्रॉपर्टी आसा. लेट देम कम विथ देर डॉक्युमेंट, देर टायटल्स. जेन्ना गव्हर्मेंटाची लँड हांगा अवेलेबल आसा ताजेर डिस्प्यूट कित्याक? डिस्प्यूट आशिल्ले जाल्यार आतां पर्यंत ते कोर्टान वचून हाडटा आशिल्ले. वॉट अबावट गेले ते 40 वर्सां सांग्यावेलो हो जागो आमी केन्ना आयडेंटिफाय केलो ना. तो कोण राजस्थानी येवन घर बांदतालो, आयज घरां आमी मोडून उडयल्ली आसात. ही अशी खाल्यार जाता पूण IIT येवपाक जायना ही कशी मनोवृत्ती? वी आर इन टॉक्स विथ दी एडजस्टंट लँड्स आनी तातूंतल्यान गव्हर्नमेंट इतले लँड एक्वायर करू शकता पूण पयशे लागतले फूल टायम मार्केट प्रायस दिवचे पडटा. तशें नासता तें. गव्हर्मेंट व्हेरी ॲट अ व्हेरी चीप रेट गव्हर्मेंट वील बाय दॅट. सांग्यार जाय म्हणून आमकां केला कारण इतकी तयारी आमी केल्ली आसा. हां वेगळी पळयली ना आमी. वी वील स्टिक टू दीस. PWDन सोसायटी सकयल कामाक आशिल्ल्या 51 टॅक्निकल असिस्टंट आनी ज्युनियर इंजिनियराक PWDन टेम्पररी स्टेटस दिलो. PWD मंत्री काब्राल पणजे मिडिया कडेन उलयलो. टेम्पररी स्टेटस दितनाच इंजिनियरांक खंय फावो सारको पगारूय केला. ओपन सिवेजीची जबाबदारी फक्त PWDच्या माथ्यार ना म्हूण पंचायती पालिकांक शिटकावणी. So I think the first thing PC, myself and secretary decided that they should be called because they have finished either diploma or degree and they have got experience along with them. But first part is that today I'm very happy to say that their JEs will be getting at least 38,000 salary. 38,000 and their traditionally the TAs will be getting around 45,000 salary. So it is a good salary to start with. ओपन सिवेजीची जबाबदारी फकत PWDच्या माथ्यार ना म्हूण पंचायती पालिकांक शिटकावणी. So सिवरेज जेन्ना आमी म्हणटा जो इश्यू जाल्लो तितू भितर इज इट ओनली द PWD रिस्पॉन्सिबल? आर द पीपल जशे ऑटोनॉमस जे कॉर्पोरेशन म्हणजे जे म्युनिसिपालिटी आसा व पंचायत आसा आर दे नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सी दॅट द पीपल डोंट लीव वॉटर इन द गटर्स अँड ड्रेन्स? आमी काय पळय आतां हांव बसून घेता. आय हॅव बीन टोल्ड दॅट इन सम स्टेट the pollution control board has directed the municipalities and the panchayat not to issue new licenses, not to issue water connection. So I think that step will have to take. If the license authority who are giving new buildings, when there is no proper infrastructure, how they can just give? I think we have to take that cost. साळ न्हंयतले प्रदूषण फकत PWDनूच पळोवंक जाय काय म्हूण काब्रालाचो आमदार वेंजीक प्रश्न.
कांय दिसा फाटीं काब्राल आनी वेंजीचे ह्या इश्यूचेर वाजिल्ले. साल म्हणटा ते हांवें म्हजो फ्रॉम दॅट प्लेस आनी साल म्हणटा ते क्लीन आसपाक जाय सगळ्यांक जाय पूण साल फक्त पिरवडी मनशाकूच क्लीन दवरपाक कळटा लोकांक दवरपाक कळना. सो लोकांनी जे वेस्ट सोडलेली आसा थंय तेजे खातीर तेणें कितें केलें थंय तो कितें करता तेजे बेणावली मतदारसंघात खुबशे लोकांनी सालान सोडलेले आसा तेणें कितें केलें फक्त येवन तो नावेली आनी मडगांव बडा दाखयता. तेजे आपणाचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की लोकांक बाबा हे सेप्टीक टँक सोकपीट करा पिडब्ल्यूडी करतलेच इट टेक्स टायम ओवरनायट कितें जादूगर न्ही. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.